एक्सपोजिशन सेक्रेटरीट डिसायड केलें आनी आयची मिटींग एक्सपोजिशन सेक्रेटरीची आशिल्ली. म्हज्या पयलीं उलयता आसतना बाब संदीप जेकेस हांणी तुमकां इन डिटेलान म्हणजे ह्या सेक्रेटरीट कमिटीच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय, स्पेशली आमचो वायस चेअरमॅन बाब माविन स्वता थंय वचून तांणी फिल्डाचेर अलॉंग विथ लोकल MLA बाब राजेश आनी फादर हांच्या बरोबर थंय कितें कितें एक्झॅक्टली करपाक जाय, प्रॅक्टिकली स्ट्रक्चरल वर्क कितें करपाक जाय तें पळोवन आयलें. तांच्यांनी सगळे एस्टिमेट्स रेडी केल्या. PWD, GSIDC, ताज्या उपरांत ITG, पुलीस डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी आनी तेजे वर्क्स डिसायड केले. आज ताजो पुराय रिव्ह्यू घेतलो अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. आमी जेका म्हणटा फंक्शनल एरियाज आमी डिसायड केल्या आनी फंक्शनल एरियाजचे हेड्स म्हणजे हू वील बी द फंक्शनल एरिया हेड ते आयच्या कमिटीच्या उपरांत डिसायड करतले आनी वी आर डेजिग्नेटींग द वन ऑफिसर फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनल एरिया आनी ताज्या उपरांत दे वील टेक केअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनल एरिया. दॅट इज द वन. सेकंड, वी आर फर्स्ट टायम आमी वेबसायट पोर्टल अलॉंग विथ द चर्च वी आर लॉन्चिंग विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम so that every pilgrimage will registered so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything जे ताका जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले. ताज्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता. नियोना आनी मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 days हो इव्हेंट चलतलो आनी माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट वील बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP देता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आनी त्या पद्दतीन ताका तितको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो. आनी एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणजे हांव योगायोगात म्हणटा की म्हाका हें सांगता आसतना खूब बरें दिसता की 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें खूब बरें होस्ट करता आनी हें सांगपाक म्हाका गर्व जाता. 2004 तेन्नाय बी मनोहरभाई पर्रीकर हेच मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्नाय त्याच पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅव क्रिएटेड. 2014 परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें, मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्लो आनी द फर्स्ट टायम आमी एकदां म्हणटा की एखादो फंक्शन जाता आनी ताका लागून बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता. 2014 सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या एक्सपोजिशनाच्या वेळार आमी बायपास रोड काडलो आनी त्या बायपासा खातीर म्हणजे थंयसर जातलें सगळें कंजेशन कमी जालें आनी तेद्या वेळार जे थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें बऱ्याच जाणांनी टिकाय केली, स्पेशली ऑन दॅट टॉयलेट क्रिएटेड एट दॅट टायम. बट आयजूय बी दॅट टॉयलेट हेट यूज बाय द सो मेनी पिलिग्रिमेज थंयसर जे वता तांच्या खातीर ती उपयोगी जाता. आनी टिका करपी कोण हेंय तुमकां खबर आसा की तेंच्यांनी कसलेंच म्हाका दिसता तुमी जाय जाल्यार ऑफ द रिकॉर्ड तुमी फादराकूय विचारूं येता म्हणजे बाकीची सरकारां जी जाली पळय तेद्या वेळार कसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलें हें लोकांच्या समोर आसा. म्हाका तितूर वचपाचो ना. बट अगेन आज 2024 जेन्ना एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर जाता, अगेन दीस इंटरनॅशनल इव्हेंट माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आनी ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरपा खातीर. कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता ते 45 days सेफ्टी, सेक्युरिटी अँड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज म्हणजे आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिजाबल्ड आसतले, सिनियर सिटीजन्स आसतले हांच्या खातीर सुद्दां वेगळो कॉरिडॉर दर्शन घेवपा खातीर थंयसर आसतलो. त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर जी जाता तेन्नाय बी तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे फेसिलिटीज दिवपा खातीरूय बी म्हणजे अलॉंग विथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आनी तांच्या बरोबरीन कोऑर्डिनेशनान लोकांक सगळ्यांक फेसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या परीत पुराय हे काम करतले. त्या खातीर आयची मिटींग होली सक्सेसफूल जाल्या उपरांत म्हणजे परत एकदां हांवूय फिल्डार वचून विजीट करून पर्सनली पळयतलो, पर्सनली मॉनिटर करतलो आनी अलॉंग विथ म्हणजे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ASI डिपार्टमेंट तांच्या कडेन कोऑर्डिनेशन करपा खातीर आमचो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स ही वील कोऑर्डिनेट लागले जाल्यार हांवूय बी कन्सर्न मनशा कडेन उलोवन तांची मदत घेवन आमकां हे फावटीचो वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट वो बेंचमार्क सेट करपाक जाय. ती भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा ते सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर चलता. म्हणून तर आमकां हो इव्हेंट त्याच धर्तीचेर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन जातलो. जेंकां हे आमी एक थोड्या दिसाच्या भितर पोर्टल ओपन जालो, आमची वेबसायट ओपन जाली काय रजिस्ट्रेशन सुरवात करचें
so that all the facilities will be giving for all those who are the pilgrimage coming for this, especially for the exposition. येता त्यांच्या खातीर सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा ह्यो गोंय सरकारा कडल्यान आनी आर्च बिशॉप हांच्या मार्गदर्शनात चर्च आनी हांच्या कडल्यान सगळे जाण फॅसिलिटेट करतले. त्या खातीर आमी बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट घडोवन हाडपा खातीर गोंय सरकार पुराय सपोर्ट आनी तेंको जो आसा हो गोंय सरकारा कडल्यान केंद्र सरकारा कडल्यान ताका पुराय सपोर्ट जो आसा हो सातत्यात आसतलो. थँक्यू. आत्ता त्याचो एस्टिमेट करून जो हांव आतां जस्ट रिसंटली पळयतालो तर आतांच इट हॅड गॉन मोर दॅन 200 crores ऑफ रुपीज एट प्रेझेंट एटलिस्ट. म्हणजे इट वील गो म्हणजे जसे लागीं येता तशें तेचे आनीकूय बी आसतलो. इट वील गो एप्रॉक्सिमेटली 300 to 400 crores ऑल्सो. इन्फ्रास्ट्रक्चरल कामाचेर आतां आमी एस्टिमेट जो पळयला तेजेर मोर दॅन 200 crores वी आर स्पेंडिंग एट प्रेझेंट. At least it will go more. Of course, आम्ही मागल्या केंद्र सरकाराकडे बायपास तो रस्तो आसा पळय हांगा चिमलाचो तो रस्तो केन्ना पर्यंत जातलो त्या लोकां खातीर ओपन करपाक? तोपर्यंत तो ओपन जातलो. बायपास चिमलाचो जो आहा पळय न्ही ताज्या पयलीं ओपन जातलो. सेफ्टी आनी सेक्युरिटी आमी सगळी काळजी घेतलेली आसा. त्याच्या खातीर थंयसल्या ट्राफीक डायव्हर्जन म्हण पार्किंग एरिया एलोकेशन्स हे बाकीचे सगळे एलोकेट केल्ले आसतले. वी आर इन्वायटींग. आम्ही इन्व्हाइट करता. येतलो ना येतलो दॅट इज अप टू पोप हांच्या पर्यंत. वी आर इन्व्हाइटिंग फॉर ऑल. ASIच्या अंडर आमकां सगळी परमिशन जी आहा पळय ती मेळटली.